नमस्कार प्रुडंट मिडियाच्या खबरां चित्रांक तुमकां येवकार पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सप्टेंबर मेरेन सरकार थारायतलो जमीन धोरण। सध्या चालू आशिल्ल्या सरकारी प्रकल्पांक जमीन दिल्ल्या लोकांकय धोरण लागू। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची विधानसभेत घोषणा। भारताचो 13वो राष्ट्रपती वेंचपा खातीर संसदेत आनी गोंया सयत सगळे विधानसभांनी जाले मतदान। यूपीएचे प्रणब मुखर्जी आड एनडीएचो पूर्ण संगमा। प्रणब नवो राष्ट्रपती, यूपीएचो दावो। निकाल आयतारा। आरटीआय कायद्याचेर बंधनां घालपाची कांय आमदारांची मागणी मुख्यमंत्र्यान न्हयकारली। म्हायती दिवपाक भिनाकात। मुख्यमंत्र्याचो संदेश। डॉक्टर प्रदीप पडवळाची म्हायती आयुक्त म्हणून नियुक्ती। दाबोळी विमानतळ नागरी विमाना खातीर बंद जावचो ना। विस्तारा खातीर सरकार घेता आनीक जमीन। मुख्यमंत्र्याचें उतर। मोपा खातीर कार्गो आनी हबा सारकेल्यो गजाली। मोपा जमनी घेतल्याक लायतले कर। आनी खेळा मळार श्रीनिवास देपो म्हणटा सचिन धोनी वा गंभीरा कडेन क्लबा विशीं चर्चा जाल्ल्या म्हणपाचे खबरेत तथ्य ना। जुलय सोंपता म्हणल्यार शाहरुख खाना कडेन उलोवणी तडीक लावपाची धेप्याक आस्त। खबरो विस्तारान। सप्टेंबर मेरेन सरकार जमीन घेवपाचें धोरण थारायतलो। लोकांक मार्केट दरान भरपाय तशेंच जमीन दिल्या उपरांत 30 वर्सां मेरेन तांची पर्यायी वेवस्था त्या प्रकल्पांत काम धंदो दिवपाची तरतूद त्या धोरणांत आसतली। सध्या चालू आशिल्ल्या सरकारी प्रकल्पांक जमीन दिल्ल्या लोकांकय हें धोरण लागू जातलें अशी घोशणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बिरेस्तारा विधानसभेत केल्या। दिगंबर कामतीन मडगांवच्या प्रकल्पा विशीं काडिल्ल्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिली। As and when the project is commissioned, will the locals who lost land for a pittance be given some preference in employment at that particular project? This was also one of the objections raised then. We are in the process of making a policy on land. Maybe by before September that land policy will be declared as a policy of government. In this, one of the point is land loser. Problem फक्त किती आता तू land loser एकदम हे दिले की ना 10 स्क्वेअर मीटर सुद्दाची जमीन येता पळय तोय आपूण लँड लुजर म्हणून फुडें येता। So land loser definition itself will be if he loses a substantial quantum of land. Speaker sir, I want the Chief Minister to tell me only one thing, whether this policy that will come will be effective from retrospective or would it be only prospective? कित्याक आतां चालू आहा त्या प्रोजेक्टान लोकांक बेनिफिट मेळटलो काय हाजे फुडें जातले ताजेर? कित्याक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी जमीन उरूंक ना कांय दिवपाक, सगळ्यो एक्वायर केल्ल्यो आहा। All policies and rules are prospective. This is point number one. There is, however, in this policy, one clause. I don't know what we are going to name it, but it is a clause called as opportunity lost. And it can be made retrospective for that purpose if the project is not completed only. Ongoing project only will be covered subject to certain conditions. District hospital, port city, district hospital, even that Madgavche headquarters, collector building, magir airport and sports city. That once the land policy comes into picture, wherever we want to, whether we want to freeze or not, will not make any difference, because the person whose land is to be acquired at least should get a real market price and not so-called market price fixed by land acquisition officer. 40 रुपये acquire केला, मागच्या 5 रुपयान जमीन घेतली, it is criminal. I can't justify it. So what I am trying to point out, let me finalize the land acquisition policy properly. Fine. And award proper award. So people should themselves come forward. भारताचो 13वो राष्ट्रपती वेंचून काडपा खातीर बिरेस्तारा संसदेत आनी गोंया सयत हेर राज्याच्या विधानसभांनी मतदान जालें।
युपीएचो प्रणब मुखर्जी आड एनडीएचो पूर्ण संगमा अशी वेंचणूक आसली तरी तेंको पळयल्यार मुखर्जी राष्ट्रपती जाल्ल्यान जमा आसा. 11 लाखांतली सुमार 7.5 लाखांची मतां मुखर्जी काडटलो म्हणपाचो दावो युपीएन केला. आयतारा 22 तारखेर वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो आनी प्रतिभा पाटीलाचो उत्तराधिकारी थारतलो. नवो राष्ट्रपती वेंचपा खातीर संसद भवन आनी राज्यांच्या विधानसभांनी बिरेस्तारा मतदान जालें. राष्ट्रपती पदा खातीर युपीएचो प्रणब मुखर्जी आनी एनडीएचो पीए संगम्मा एकामेका आड रावल्यात. तांकां मतदान करपी आमदार आनी खासदार. गोंयच्या विधानसभेंतय हे खातीर बिरेस्तारा मतदान जालें. वट्ट 4,896 संसद आनी विधिमंडळ वांगड्यांनी राष्ट्रपती खातीर मतदान केलें. So we'll give maximum number of votes to Samma. I expect more than 30 votes. Let's see. What about independence? Do you think even the BJP party has been able to... See, BJP is 21, the ruling coalition are 28. I'm expecting anywhere 30 plus votes in favor. हातूंत 776 खासदार आनी 4,120 आमदार आसात. राष्ट्रपतीच्या वेंचणुके खातीर मतां खासदार 776, आमदार 4,120, वट्ट मतां 4,896. तांच्या मतांचें वट्ट मोल अशें. मतांचें वट्ट मोल 10,98,000. जिखपा खातीर मतां जाय 5,49,442. युपीए आनी तांकां तेंको दिवपी सपा, बसपा, राजद आनी जद निधर्मी, एनडीएंतले जनता दल संयुक्त आनी शिवसेना ह्या 2 पक्षांनी कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पक्ष आनी फॉरवर्ड ब्लॉका बरोबर प्रणब मुखर्जीक तेंको दिला. ताचे नेटार मुखर्जी 7.5 लाख मतां काडटलो असो अदमास युपीएन उक्तायला. जाल्यार दुसरे वटयां आदलो लोकसभेचो अध्यक्ष पीए संगमाक भाजपा, अकाली दल, बिजू जनता दल आनी अण्णा द्रमुक ह्या पक्षांनी तेंको दिला. मात आतां मेरेन राजकीय अदमास पळयल्यार प्रणब मुखर्जीची राष्ट्रपती पदाची वाट मेकळी जाल्ल्यात जमा आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आरटीआय कायद्यांतल्यान म्हायती दिवपाचेर बंधनां घालची म्हूण मागणी करपी कांय आमदारांची मागणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान न्हयकारली. प्रशासन पारदर्शक आसपाक जाय. मागतात ती म्हायती दियात असो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिलो. नवे म्हायती आयुक्त म्हूण सरकारान प्रदीप पडवळाची नेमणूक केल्या. दुसरे वटेन प्रादेशीक आराखडो थारायतना कोणाचेच हितसंबंध आड येवचे ना अशें स्पश्टपणान तांणी सांगलें. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या हातून टाउन प्लॅनिंगाची तुमकां एक हांव गॅरंटी दिता, कसोच हांव कोणाचोच वेस्टेड इंट्रस्ट भितर येवपाक दिवचो ना. व्हेरी क्लियर. पण वाघान जे सांगलें ते बरोबर आहा. डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रिव्हॅम्प. दनपाराच आमी नोटिफाय केला नवीन इन्फॉर्मेशन कमिशनर डॉक्टर पडवळ म्हणून ताचें नांव ऑलरेडी. गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्लो टू इंट्रोड्यूस अ चेक एंड बॅलन्स सिस्टम ऑन आरटीआय. आरटीआय बंद कर म्हणून सांगू ना. आय टोल्ड एव्हरी ऑफिसर गिव एव्हरी इन्फॉर्मेशन. So let us have some check and balance system to slightly modify the rule. It's suggestion. नाही हांव शक्यतो पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आहा पळय ताका व्हडली सिरियस ड्युटी आमी दिना. ते वर्कआउट करूं येता पण ताका थोडे दीस लागतले. लोकायुक्त फुडल्या कांय दिसां भितर आमचे रुल्सूय नोटिफाय जातले. आय एम वेटिंग फॉर द रुल्स टू बी नोटिफायड. मोमेंट रुल्स आर नोटिफायड. वी विल कन्सल्ट विथ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एज पर द रुल्स वॉट एवर इज रिक्वायर्ड and send panel of 2-3 names of retired judge possibly to the High Court Chief Justice for his consent. So आता घेऊ एक व्यावसायिक विसप.